म्हणतात आणि बोर्ड मारपा म्हणजे आपण कितें करते खंय मारला आतां बरें आतां हेती कॉन्ट्रॅक्टर हेती वाट बंद केल्या हेती पळय तशें करपाक तेज्या न्हू लोकांक कितें हेल्प करपा जाय मरे ताणें तांगे मनीस ना कोण हें कितें चल्लां कितें माती आमगे हेती आमचे गोडावन आहा माती आमगे गुदावां पावल्या तिनी सायडीन ज्यो बिल्डींग आसात त्यो बिल्डींग ह्यो 90+ इयर्स ओल्ड आसात थोडी 100 वर्सां वयर आसात आनी जे पायलिंग जे चल्लां ते अशे तरेचे पायलिंग चल्लां की प्रत्येक बिल्डिंगेक थोडे खांब्याक क्रॅक आयिल्ले आसात थोडे पॅसेजीक जी सोपणां आसात ताजे वयर क्रॅक आयिल्ले आसात कोणूच सांगपाक तयार ना ते म्हाका खबर ना कोणा भितर कोण आसा ते म्हाका खबर ना एक्चुअल फॅक्ट हो ब्रिज बांधपा बरी हे मिशनरी ब्रिज बांधपाची आमी कितें ब्रिज बांधता ते डिकींग करता ढो ढो करून आवाज येता तेन्ना हांवें कंप्लेन केलें कलेक्टरान डायरेक्शन केलें ताका कुचेरे काकोडा म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसरा तेन्ना तें स्टॉप करचें म्हण आनी तेणें मागीर लेटर केलें हिंगा सुडा मार्केटां जी सोडा ते स्टॉप करचें म्हण सगळे शॉपकीपर्स आहाय ते सगळीं सांगताय की आमकां जायते त्रास जाताय म्हूण हे जे हिंग पत्र मारलेलो कितले मिटर फुडें मारलेलो आतां ते डिगींग कोताय तेंगे शॉपार तेकोन करताय सो सगळीं शॉपार तेंगेल्या स्टेप्स तर सारकी गेले तेंगेली तेंका चडपा वाटना आनी आमची लोकां आमची शॉपवाल्यांक एश कोन्न त्रास जावचे न्हू तेणी रिटर्न दिवचे म्हूण मुगेली मागणी तेंकडेन तुमी सगळ्यांनी रिटर्न कंप्लेन दिवचे सगळ्या सिग्नेचर्स आसपा जाय एक लेटराचेर I was unaware of this whatever inspection they have done. If there were any issues, whenever there's people surrounding area, people in the 90/10 municipal building, whoever has come, we have always attended them, whether they have been verbally. We have also received one complaint which we have sent to G Suda to look into that matter.